Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 19 डिसेंबराच्या निमित्तान आमी सांजचो जो इव्हेंट करपाचो आसा यादेस 19 डिसेंबराच्या 59th लिबरेशन डेच्या निमित्तान सुरवात करता आसतना ताका माननीय राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी ते उपस्थित रावतले. ते फंक्शन खंयच्या ग्रावंडार जावचें ह्या संदर्भात पळोवपा खातीर आमी तिनूय ग्रावंड पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता DV बांदोडकर ग्रावंड हो सूट दिसता. त्या खातीर आमी पुराय टीम ग्रावंड पळोवपा खातीर आयिल्ले आनी ताजी तयारी जी आसा ती सुरू जाल्या. आमी जरी म्हटलें की लिमिटेड लोकांक घेवन हे कार्यक्रम करतले बट सोशल डिस्टन्सींग आनी ते मेंटेन करून हो ग्रावंड जो आसा हो सरकाराच्या प्रकल्पांक गोंयभर विरोध चालूच. ताचो झेडपी वेंचणुकेचेर कितें परिणाम जातलो काय विचारल्यार लोकांक खंय सगळें खबर आसा. झेडपीचे इलेक्शनाचे जाल्यार आतां 12 तारखेर जातले. तुमी आतां असेंब्ली इलेक्शन एके वर्सान येता आनी तेजे पयलींचे मोठे इलेक्शन झेडपीचे इलेक्शन जाता. तुमी ह्या इलेक्शना कडेन एक तुमची सेमी फायनल म्हणून पळयता काय? जिल्हा पंचायत इलेक्शन मदीं 8 म्हयने ताका ब्रेक पडलो. म्हाका दिसता तरी सुद्दां 12 तारखेक डिसायड केला. सगळे कॅन्डिडेट आपल्या पर्यंत प्रचार करीत आसा. पार्टी आपल्या लेवलाचेर सगळ्यो प्रचार करीत आसा. निश्चितच गोंयच्या जनतेचेर म्हजो विश्वास आसा. गोंयची जनता योग्य रित्या भारतीय जनता पार्टीन गेल्या कितलींशींच वर्सां काम करता. म्हाज्या टेन्युअरान हांव 18 म्हयने काम करता. जरी लोकांच्या भूल थापांक खंयसरूच बळी पडची ना. गोंयच्या विकासा खातीर जे विकासाचे प्रकल्प आमी फुडें व्हरता, डेव्हलपमेंट आसतलें, सोशल सेक्टर आसतलें, कोवीड महामारी आसतली, ह्या पद्दतीन जें आमी काम केलां तें काम लोकांच्या संग्रही आसा आनी निश्चितच लोक ताजो मोबदलो जो आसा तुमचे मेन असेंब्ली इलेक्शना पयलींचे मेन इलेक्शन तेज्या उपरांत जिल्हा पंचायत म्युनिसिपालिटी इलेक्शन प्रोजेक्टांक जे विरोध जाता पळय तेजो इम्पॅक्ट बीजेपीच्या प्रॉस्पेक्टांचेर जावपाक शकता. काय हरकत ना. लोकांक खरें कितें आनी खोटें कितें हें खबर आसा आनी त्या अनुसार लोक काम करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.